राज्याचे वाडत वचपी रीण आनी फुडाराक ते रीण फारीक करपाचो भार हे विशीं आमदार वेंजी विएगश हांणी विधानसभेत हुस्को उक्तायलो. तशेंच रीण काडून सरकार कार्यावळी करता असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की केंद्र सरकारा कडल्यान राज्य सरकारान 50 वर्सांच्या मुजती खातीर 4,000 कोटी परस चड रीण घेतला. मात आतां रिणाची टक्केवारी 16.50 वयल्यान 3.99% मेरेन पावला. तशेंच इव्हेंटा खातीर न्हय जाल्यार भांडवल खर्चा खातीरूच सरकार रीण घेता अशें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत स्पश्ट केलें. Total outstanding of the debt is gone from 16,823 crore, which was in 2016-17, and now it has gone to up to 35,312 crore for 25-26. Speaker sir, no orsani more than double, म्हणजे 18,489 crore debt आमगेलो रीण जो आहा तो वाडोला. रिपेमेंट स्केड्यूल जो आहा, फारीक करपाचो जो स्केड्यूल स्टेटाचो तो दाखयता that the state will pay about 3,600 crores in this year, this financial year 26-27, and हो जो burden आहा तो it will go up to 4,800 crore by 2030-31. Speaker sir, CAG report number 3 of 2025 page 18 projects that the government has taken off budget borrowing. Off budget borrowing 15th finance commission प्रमाणे जो 15th finance commission गे report आहा volume 1 page 395 of 438 या रिपोर्टाची clear दिलो आहा and it says that all developmental expenses are met from the planned budget without resort to off budget and non transparent means. Question to the honorable chief minister. आता 2022 ह्या सरकारान पोस्ट फॅक्टो इव्हेंट केलेले आहा. From 2022 till date, today the government has spent 677 crores. म्हणजे कॅल्क्युलेशन केल्यार रे आमदार 46 lakhs per day. 46 lakhs per day in the last from 2022 onwards. जेन्ना प्रधानमंत्री आयलो त्या वेळार 13 कोटी म्हळे विकसित गोंय विकसित भारत करपाक. म्हणजे 22 लाख प्रत्येक मिनिट 22 lakhs प्रत्येक मिनिट. ह्याच सरकारान पयले आमी प्रश्न घायल्लो 150 कोटी रुपया ऑन द स्वेरिंग इन सेरेमनी. ते बरें आमकां पयलेच फावटी हांव धन्यवाद म्हणटा मोदी सरकाराक, कारण कोविडाच्या उपरांत इंट्रस्ट फ्री लोन फॉर द 50 years ही स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हाडली आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हाडल्या उपरांत प्रत्येक स्टेटीक अशा पद्दतीचो लोन घेवपाचें प्रोविजन दिलें आनी तातूंतल्यान आमी 4,148 कोटी रुपया ह्या इंट्रस्ट फ्री लोनांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ऑलरेडी घेतल्या. आनी हे लोन इट इज डिपेंड्स अपॉन हाव रिफॉर्म्स वी आर डुईंग आनी ते रिफॉर्म्स अशेंच लोन मेळना, ते जितके रिफॉर्म्स करता त्याच्या बेसिसाचेर लोन मेळटा. फॉर दीस इयर ऑल्सो वी आर टार्गेटींग फॉर अनदर around 4,000 to 500 crores of rupees loan under the interest free loan of the government of India scheme. Debt जे आहा पळय न्हू ते कशा पर्सेंटेजीन कमी केला सिन्स फ्रॉम द 2020 टू टील 2026. फक्त कोविड जाल्लें तेन्ना तेजी पर्सेंटेज 16.50 आशिल्ली. आज तेजी पर्सेंटेज 3.99 आसा. एट दॅट पर्सेंटेजीन फ्रॉम द 20 to 26 पर्यंत कशा पद्दतीन पर्सेंटेज हो जाय जाल्यार पेपर ताका दिवचो म्हणजे ते बरें पडटलें. दुसरी गजाल त्याच्या म्हायती खातीर तो जे 35,000 कोटीचें गणीत जे सांगता पळय न्ही तितूंतले आमकां म्हणजे जवळ 50 वर्सांनी इंट्रस्ट फ्री लोन जे आहा पळय न्ही ते 4,418 कोटी हे इंट्रस्ट फ्री लोन आसा. ओके, 50 वर्सांनी फारीक करपाक जाय. इव्हेंट स्पीकर सर आमी खंयचोच इव्हेंट हो रीण घेवन करिना. आमी हे जर रीण काडटा आसत न्ही जाल्यार फक्त आमी रीण काडटा कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपा खातीर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.